चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मोत्या कार्यावळीक तुमकां सोमेस्ताक माये मोगाचो आनी उर्बी उरीत येवकार. आमच्या ह्या पालकाची सेवा जायते भशेन जाता. हालीं हालीं आमी पळयतात आमची माणकुलीं आपल्या काळजाचे खोलायतान ह्या पालकाचो मोग करून आपली कांतारां सादर करतात. तुमकां समजलें आसतलें आयच्या ह्या कार्यावळीक अशेंच एक माणकुलें कलाकार जाणें कांतारां गायल्यांत तियात्र न्हेसलां आनीक लोकांक खुशाल केला. म्हणटोच ताचेशें आमी उलोवया आनीक ताचे थोडे अनुभव ताचो ह्या तियात्राचो मोग आमी आयकून घेवया. हॅलो देव बरें करूं. कशें आसात? आसा बरी. तूं कसो आसा? आसा गूड. तर बाय विक्टोरिया. विक्टोरिया आसा. विक्टोरिया हॅलो. हॅलो सर. कशें आसा? हांव बरें आसा. तूं कसो आसा? आसा गूड. तर थोडी तुजे लागीं भासाभास करून तुजो जो वावर आसा ह्या तियात्रान तूं न्हेसता आनीक कशे भशेन तुज्या आवयन बापायन तुका आदार केला तर हाचेर एक धांवती नदर मारूंक एक कार्यावळींतल्यान आमी लोकां मुखार हाडुया. तर विक्टोरियाच्या आंगांत जायते बरे गूण आसात, जायती ताच्या भितर कला शिस्ता हाची वळख तुमकां केन्ना जाली? पयले सुवातेर म्हणल्यार ल्हानूच आसतना विक्टोरिया खूब हुशार अशें भुरगें आसलें आनी ताका ड्रॉइंगाचो खूब आवड आशिल्ली पयलीं साकून. मागीर आमी गायोना घालतालीं सिडीचेर, सो तें बरे भाशेन तें गायतालें आनी तशी ताजी सुरवात जाली. म्हणटच तेन्ना ताची पिराय कितली आसली? तें अरावंड 5 वर्सांचें आसलें आनी सदांच कांतार करून उमेद दाखयतालीं. सो हो गूण हांवें ताजे भितर पळयलो आनीक अशें दिसलें एक आवय बापायक दिसता आपल्या भुरग्याक गूण जे आसात देवान दिल्ले ते फुडें व्हरूंक भुरग्याक आदार दिवचो. सो तो भार हांवें घेतलो, एक विजन कशें हांवें पळयलें आनी आज इतली खुशालकाय भोगता की जे पावंड्याचेर तें आसा जाय तो थोकोस आमी घेतला, वावर घातला आनीक व्हडलें म्हणल्यार देवाचें बेसांव आमकां एक्सपिरियन्स जाला. सो देवाक आर्गां आनी वाखाणणी. खरेंच जे भशेन तुमी म्हणटात जायते फावटी आमी पळयतात की जीं भुरगीं ल्हान आसतना अशे कसलेय तरी कलेच्या मोगान पडटात तेन्ना तांचो जायतो कास्तीक उणो जाता. म्हणटच तुमकां ल्हान आसतना म्हाका दिसता ताणें कसलोच कास्तीक करूंक ना? कास्तीक म्हणल्यार फकत भलायकेन ताजी भलायकी बरी आसना, आस्मा आसली, जायते कोश्ट आनी त्रास म्हज्या भुरग्यान सोंसले. पूण एक म्हाका ताचें एक इस्तिमोसान दिसता की फुडाकार ताणें घेतलो. आमी ताका एनकरेज कोतालीं पूण आपणाचेर भितर कॉन्फिडन्स ना जाल्यार जायना. हे भुरग्याक आसलें. सो जें आमी ताका कॉन्फिडन्स दितालें तें एब्जॉर्ब कोत्तालें आनी मुखार वेतालें. आनी म्हाका दिसता तें हांव सदांच ताका म्हणटा कितें जावं यू बी अ इन्स्पिरेशन टू ऑल द 6 चिल्ड्रन. दुयेंत भुरग्यांक तूं इन्स्पिरेशन जावचें कित्याक तेणी आपल्याचेर कितें वायट आयलां तें झुजून बरी मनशां जावन एक फुडाराचे एक दिवे कशें जावचे अशें म्हाका दिसतालें आनी म्हाका खुशालकाय भोगता हें जालें देवाचे कृपेन. खरेंच तुमी आयकलां आसतलें एके आवयक आपलें भुरगें कशें मुखार वेचें हें जें विजन आसा हें ताणें आपले नदरे मुखार हाडलें. ही विक्टोरियाची आवय विक्टोरिया रामोना दा कोस्ता. आयच्या ह्या कार्यावळीक तांकां हांव माये मोगाचो येवकार दिता आसतनाच तुजे घरकान्नीक कितलो सांगात आसलो? कसलेय कामाक ते जेन्ना फुडें सरताले
म्हजी मिसीस केन्ना फुडें सरताली तेन्ना हांव केन्ना ताका ना म्हणूंक ना. मुगे भशेन कितें बरो आदार करपा जाता तो सगळो हांवें ताका आदार केला. जावं विक्टोरिया हाटी जावं ताका खंय वचपाक येवपाक केन्नाच कसलोच आडकोड हाडूंक ना. सो म्हाकाय बी मुजगाचो गोस आशिल्लो ताका लागून हांवें बी मुगे भाशेन ताका 100% दिवपाचें ट्राय केलां. तर खरेंच जे भाशेन एक नोदर आसता की आपलें भुरगें खंय मेरेन वेचें आनीक भुरग्या पासून तुमी जायते त्रास काडलेले आसात हें तुमच्या उतरांतल्यान समजता. म्हणटच बाय विक्टोरिया, तुज्या आवय बापायच्या भशेन आनिकूय जायतीं आवय बापूय आसात, तांकांय अशेच त्रास पडल्यात आसतले. तुज्या आवय बापायच्या बरोबर दुसऱ्याय जे पेरंट्स जे तियात्रीस घडटात तांच्या पासत एक कांतार. संवसारान जल्मान येताना कांयच घेवन येना, तशेंच कसलें काम शिकल्या बोगोर करूंक जायना. तोरे तोरेचें देणें दिलां मनीस चिंतून पळयना, देण्या वरी संवसार जिखता आनीक कांय ना. गोंयकार हुशार म्हूण गाजता संवसाराच्या मापार, गोंयकारांनी बरो वावर केला आसा इतिहासीन बुकार. बाय विक्टोरिया, हें तुवें स्वादीक जें कांतार म्हटलां हें कंपोजिशन कोणाचें? हें कॉम्पोजिशन म्हजें पापाचें. म्हणटच तुवें विक्टोरिया पासत जायतीं कांतारां कंपोज केल्या आसतलीं. हांवें केल्यात पूण चड न्हू. पयलेसून ताका एक बरो मुजगाचो कान आशिल्लो आनी सदांच हांव म्हणटालो ल्हान आसतना 2-3 वर्सां आसतना तें पिचीचेर कितें म्हणटा तें देखून पिचीचेर म्हणटालें. आनी हांव ल्हान आसून ताका दोरे मी फा असो ला स्केल शिकयतालो. तें सारकें एक्झॅक्टली तें नोटेशन प्रमाण तें दवरतालें. आनी हांव अजाप जातालो. हांव म्हगे मिसेसा देखून केन्ना जायत पास सांगतालो ताका देवान गूण दिलो आहा, व्हेरी गूड म्युजिकल इयर. आनी इनफॅक्ट some years back I started even teaching her violin also, because I myself not a professional violinist, but it is my hobby. So whenever I have free time, म्हाका केन्ना फ्री टायम आहा तेन्ना हांव वायलीन घेवन बसतां. चड वेळ मेळना पूण घेवन बसतां. आनी ताकाय बी स्टार्ट केलां शिकोवपाक थोडें. सो तेगे स्कूल आनी सगळें आस म्हणटरी तें जायना. आनी तें ल्हान आसतना इस्कॉलां आसतना देखून तें कांतारां कितें टिचरीन कितें शिकयलें न्हू, येवन घरा कडेन बाय हार्ट म्हणून दाखयतालें. 1-2 पासां टिचर म्हणून दाखयता म्हणटा सारकें आख्खें सॉंग म्हणटालें. आनी हांव अजाप जातालो. हांव ते म्हगे मिसेसा देखून जायत पासां म्हणटालो तें कितें करून उगडास उरता ताका. सो अशें करून तेगे स्लोली करून आमगेलें तेगे म्युजिकाचें फिल्ड मातशें मुखार सरलें. आनी आमकांय बी कळोन येयलें की देवान ताका जायतें देण दिलां. आनी वॉयसाचेरय बी लोक जायत सरप्रायज जाता तेगे आयकून. ताका लागून आमकांय बी तितली उमेद भोगता. सो कांतार बरोवपाचें म्हळ्यार कितें, हांव व्हडलो बरोवपी न्हू, पूण कितें जाता इन्स्पिरेशन येयलें म्हणटरी कितें बरोवन दिसता. आनी हांव सदां म्हणटा की आमगे गोंयकारांच्या आडांनी शिरांनी मुजग वचता, खरेंच वचता. कित्याक आदल्यांनी आमी जाणा ते भाशेन जायते मुजग ओके इटालियन ऑफ द इस्ट म्हणटात. सो व्हडले मुजग जावन गेले आमचे गोंयचे. ताका लागून म्हाका जायत पासां दिसता आमचे मुजग गोंयचे जावं मांदे जावं दुलपोतां देखणी आमचे सोशल सिंगींग वा सोशल कंपोजिशन आसा जायते आमचे व्हडले सिंगर आसा तेमी जायते मुजग बरोवन दवरलां. सो म्हाका सदां इन्स्पिरेशन जातालें आमी ते मुजग आमचे गोंयचे मुजगा पासत कोणें कांय कांतार अशें फोकस केलें ना. सो तें मनान धरून म्हाका एक तो सब्जॅक्टच मेळ्ळो आनी ताका लागून हांवें हें स्टार्ट केलें. म्हगे प्रयत्न मुगे भाशेन घातला. सो हांव देवा मानतलो अशें म्हूण म्हाका दिसता. विक्टोरियान तें सॉंग गायलां हालींच फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत ह्या वर्साक वर्ल्ड कोंकणी म्युजीक एवॉर्ड्स जाल्ले, तातूंत तेणें तें गायलां सॉंग. आनी ताका जायती देवा कृपेन जायते लोकांची एप्रिसिएशन मेळ्ळां. आनी इवन कंपोजिशन इज एक्सेप्टेड एज आय कॅन से. सो आय वॉज ऑल्सो हॅपी टुगेदर वीथ हर. इवन माय वायफ इज हॅपी एंड आय फील दॅट अदर्स वील बी हॅपी लिसनींग टू दीस. बाय विक्टोरिया, तुज्या भुरगेपणाक पयलेंच तुवें कांतार केन्ना म्हटलें? पयलेंच म्हटल्यार 2011 आमच्या ओल्डेच्या गांवांत एक कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलें आनी ताचें नांव ओल्ड गॉड्स टॅलंट. आनी तेन्ना हांव धाकलें आसलें म्हणून म्हाका कांतारां कळनासलीं, तर म्हज्या मामान म्हाका हेल्प करून वेगवेगळीं गायनाची एक कांतार करून म्हाका
स्टेजीचेर एक आंज कशें न्हेसोवन म्हाका तें कांतार गावपाक सांगलें आनी तें जालें म्हजें पयलें फावटी. आनी व्हडलें जातकूच व्हडले माचयेर हांवें एक कॉम्पिटिशन आसलें तातूंत हांवें पार्ट घेतलो आनी तें आसलें आवाज गोंयच्या नखेत्रांचो आनी तातूंत म्हाका पयलो इनाम मेळ्ळो आनी हांवें कांतार गायिल्लें तें कांताराक उरता उशा उत्तुबाचें कांतार. म्हणटच एका व्हडल्या सिंगराचें कांतार तुका गावंक चान्स पडलो. आमच्या ऑडियन्सांक तें कांतार तुवें आयकोंक दी जाल्यार तेवूय खुशाल जातले. माप्त्याक फुलां म्हज्या मावनाका सांगोन दी गो बांद सगल्याच्या फाटल्यान धांव नाका बरो तुजी मापा दोड्डोका करून दुसऱ्याची शिडी तोडून कित्याक कोरताय पापा भांगार मोत्या तुजी म्हाका नाका मोग म्हजो करिना दोर पोयरे मातसो रे पाका पाका काळी जाता भितर रडोयता म्हाका म्हूण कशी कोता ताका मोगाक लावन कातोर आदी मोग आमी करताली दोगांय करून कांतारा सगळी रात आमी नाचताली आमची वाजोवंक गिटारा उगडास करून तुज्या उतराचो दुकानी हांव रडटा उजवाड घेवन गेदराचो आखी रात सारता वेळ पासा करून उलेले दीस सारून कांतारां करता. तूं एक कांतार गावन जायतें खुशाल जालें आसतलें. हय. आनीक तुज्यो जायत्यो उर्बाय वाडल्यो. हय. हांव देवाक आर्गां दिता की देवान म्हाका संदी दिली की व्हडले माचयेचेर म्हाका कांतार गावंक मेळ्ळें म्हूण. बाय अजून आयज मेरेन तुवें खंयच्या सुवातांनी परफॉर्म केलां? हांवें गोंयांत जायत्या सुवातांनी कांतारां गायल्या तर म्युजिकल शोआंत तियात्रांनी कॉन्सर्ट्स सावथीची कांतारां आनी जायत्या सुवातांनी हांवें अवॉर्ड फंक्शन्साक कांतारां गायल्या. म्हणटच जायते कडेन तुजी निवड जाता जायते कडेन तुका फोन करून आपयतात आनी तुजी कांतारां सादर करूंक लायतात. हय. बाय आतां ह्यो कार्यावळी गोंयभर जाताल्यो आनीक जातात म्हणटच तूं भुरगें म्हणटच तुका जायत्यो अडचणी जातात तर ह्यो अडचणी पयस करूंक तुवें वचूंक येवंक जावं तुका व्हरोंक हाडूंक जबाबदारी कोण घेतालो? जितले फावटी हांवें परफॉर्मन्सीस केल्या आनी वेगवेगळ्या जाग्यार परफॉर्मन्सीस केल्या तितले फावटी म्हजे बाराबर म्हजी मामा आनी पापा आसता तर व्हरोन हाडपाची जबाबदारी तींच घेतात. कांतारां गावंक परफॉर्म करूंक खंयच्याच सुवातेर चड उमेद येता, तियात्रांनी काय म्युजिकल शोआंनी? म्हाका म्युजिकल शोआंनी आनी तियात्रांनी दोनूय माचयेचेर म्हाका गावपाक खूब उमेद येता.
दोनूय सुवातींनी म्हटलें काय ना लोकांचो प्रतिसाद म्हणजे लोकांच्यो ताळयो तुका खंयचे सुवातेर चड येतात? दोनूय माचेचेर म्हाका लोक आपुरबाय दिता आनी म्हाका गावपाक खूब उमेद येता तर लोकूय म्हाका खूब उमेद दिता तर दोनूय माचेचेर लोक म्हाका आपुरबाय. हय. आतां खंयचेय कांतार तो म्हणटा ह्या कांतारा पासत कॉस्ट्युम्स खरेंच कॉस्ट्युमांची चड गरज आनी जेन्ना तूं हे कॉस्ट्यूम घालता तेन्ना तुजो अर्दो परफॉर्मन्स तुज्या कॉस्ट्युमांतल्यान लोक मानून घेता. तर ही तयारी जावं हे कॉस्ट्यूम कशें आसचें हें कोण थारायता? कांताराचेर आदारीत कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करपाचो सगळोच भार म्हजी मामा घेता. आनी तूं फकत तें घालून परफॉर्म करपाचेंच जबाबदारी घेता. खरेंच इतली अपुरबाय दिसता की ताचो पापा कांतार बरयता, मामा कॉस्ट्यूम तयार करता आनीक बाय विक्टोरिया तें कांतार गायता आनीक आमच्या सारक्या ऑडियन्साक तें खुशाल कोत्ता. सारकें? हय. आमच्या गोंयच्या संस्कृतायेचो पुरावो संवसाराक आमच्या गिरेस्तायताचो बारीकसाणी आमी जो नियाळ केल्या ताचो अभिमान करूंक पावो आमचे मायभाशेचो. कोंकणी म्हजी मायभास तिचो म्हाका लाज. कोंकणी म्हजी मायभास सांगोना हांव कोणा. कोंकणी म्हजी मायभास संवसाराक घाल्या गा. कोंकणी म्हजी मायभास संवसाराक घाल्या गा. बाय विक्टोरिया, आयज मेरेन तुवें जायतीं साबार कांतारां गायल्यात. ह्या कांतारां मदलें तुजें खास आनी आवडीचें कांतार खंयचें? म्हज्या सगळ्याहून आवडीचें कांतार म्हणल्यार म्हजें पापाचें कॉम्पोजिशन आनी ताचें नांव कांतरांनी 7 वरां. म्हणटच तें कांतार तुका उगडास आसतलें. हय. आमच्या ऑडियन्साक एक वस करस. मोगान जाता तें जायना रागा भुरगीं आयकपाक सवोस काय घरा फुडें सरोंक जाय तांच्या आदारान सुफोट जाता केल्ल्या वावरान मोगाक तांच्या मान दिता कांतारा. कांतरां वचले देणे नाया संवसारा कांतार बरें लागता गोड आसल्यार उतरा कांतार म्हटल्यार कुशाल जातात गोंयकारा. कांतरां म्हणून मायभाशेन आमी सादतात वरां. बाय, ही तूं कांतारां गायता आसतना जायत्या लोकांच्या तोंडांतल्यान हांवें आयकलां, हांव पळयलां की सारकें लोना भशेन मरे, लोना भशेन मरे. म्हणटच तुका लोनाची वळख जाल्या? हय जाल्या. तर लोना तुका कशें मेळटलें? रविंद्र भवनांत लोना मॅमाचो एक शो आसलो आनी तें आमी पळोवपाक गेल्लीं आनी थंय माचयेचेर सर आंतोनियो सॅक्सोफोनिस्ट तो आसलो आनी म्हाका सदांच एक उमेद आसली की म्हाका लोना मॅमाक मेळोवपाक जाय म्हूण. आनी सर आंतोनियोन अशें म्हणलें की तुका मेळोवपाक जाय तर हांव तुका मेळयता. आनी तर आमी गेलीं आनी ताणें वळख करून दिली लोना मॅमाक सोन. आनी मामान म्हाका सांगलें की लोना मॅमाक तूं कांतार म्हणून दाखय म्हूण. आनी हांवें कांतार गायलें आनी लोना मॅम अजाप जाली आनी तेन म्हाका जायतो एप्रिसिएशन दिलो आनी अशें आमची वळख जाली. म्हणटच त्या उपरांत आनिकूय परत केन्ना तरी भेटलां? हय, जायते पावटी हांवें लोना मॅमा बराबर हांवें जायते पावटी परफॉर्म केला आनी आमची वळख जायत गेली आनी ती सदांच म्हाका एप्रिशिएट करीत रावता आनी तेन म्हाका सांगलां की कांतार करीत राव. म्हणटच हीं उतरां आजूय तुका उगडास आसात आनी हातूंतल्यान तुका जायती स्फूर्त इन्स्पिरेशन मेवलां. हय, म्हाका जायत इन्स्पिरेशन मेळटा आनी एनकरेजमेंट मेळटा की ती इतली एक्सपिरियन्स्ड आर्टिस्ट जायन देखून ती म्हाका जायतो रिस्पेक्ट दिता.
खरेंच तुजी वाट तूं चलत राव हातूंतल्यान जो तुजो आवाज जो तुका देवान दिला जो जें देणें तुका फावो जालां हाचो तुवें बरे भाशेन उपयोग करून ह्या पालकाची ह्या आमच्या खोलेची बरे भाशेन सेवा करची होच आमचो आवडो. बाय जायते फावटी तुका कोंकणी उतरां मातशी त्रास पडटात. खंयचेंय कांतार म्हणटलो जी तुका स्फूर्त जावं तुका इन्स्पिरेशन जावं त्या कांताराचो उतरांचो जेन्ना तुका अर्थ मेवता सजमणी मेवता तेन्ना तें कांतार तितलेंच उमेदीन जाता. तर ही उतरांची सजमणी दिवपाचो प्रयत्न म्हणजे ही उतरांची सजमणी दिवपाक कोण तुका आदार करता? ल्हान आसतना म्हाका कोंकणी उतराचो लिरिक्साचो म्हाका अर्थ कोण आसलो आनी तेन्ना ते फिलिंग्स आनी इमोशन्स म्हाका कळनासले. तर मामा म्हाका बसून एक्सप्लेन करताली आनी ते इमोशन्साचो अर्थ सांगताली आनी आजून पासून जेन्ना म्हाका कळना ती म्हाका सांगता. म्हणटच पापा कांतरां बरोवपाचें काम करता आनी इन्स्पिरेशन जावं ती फिलिंग्स मामा घालता आनी लोकां मुखार तूं हाडटा. बाय ह्या म्युजिकल शोवांनी जावं तियात्रांनी तुवें तुज्या डाडाची सोडून आनी कोणाची कांतारां जावं तुका कोणे कांतारां कंपोज करून दिल्यान? हांवें कॅजिटन दे कुर्तोरी ताच्या सिडींत उतोर सांबाळ हातूंत हांवें ताळो हें कांतार गायलां. ज्युनियर इगन ताच्या 2 कोरेजमाच्या तियात्रांनी हांवें कांतारां गायल्या. तशेंच ऑझी विएगस ताचें एक कांतार हांवें बोगलांट ह्या सिडीन गायलां. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ हांच्या 2 सिडींत शाणी मस्ती 5 आनी 6 हातूंत हांवें कांतारां गायल्या. आनी सर त्योतोन्यो तुजें एक कांतार आनी जॅस्मीन रॉड्रिगीस हाचें एक कांतार हांवें तुज्या तियात्रांत ताच्या उस्क्यान जे हातूंत गायलां. तुजी फुडाराची येवजण कितें आसा? हांवें ल्हानूचपणी सावन केन्नाच लायफांत प्लॅन अशें करूंक ना. तर देवान कितें म्हज्या जिवितांत निर्मिलां तें निर्मोण घेवन हांव म्हजें फुडलें पावल चलतां. म्हणजे वारो येता तशें तूं सोप दोत्तेलें. आयज तुजे भाशेन जायतीं भुरगीं ह्या पालकाचेर वयर सोदतात तांकांय तुज्या मामा पापा भाशेन तांकांय आदार जाय. तर अशा भुरग्यांक तुजो संदेश कितें? गांवांक आवड आसलेल्या भुरग्यांक म्हजो हो संदेश की तुमी फाटीं पळोवनाकाय आनी फुडें वचात. तुमकां मोग आसा जाल्यार वावर करात आनी फुडें सरात. आनी आवय बापायक म्हजी एक विनंती की तुमच्या भुरग्यांक तुमी सपोर्ट करात, एनकरेजमेंट दियात आनी भुरग्यांच्या जिवितांत तुमी तांचो एक फावंडेशन आनी तांचो फावंडेशन जरी तर स्ट्रॉंग आसा जाल्यार तांचे सगळे स्वप्नां सुफळ जातलीं. ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडटा आसतना खरेंच आमकां भाग फावो जाता. आयज आमच्या बरोबर एक कार्यावळीक विक्टोरियाची आवय बापूय तेच भाशेन ताचो शेमाय शेपाय वांटेकार जाल्यांत. म्हणटच तुमकां काळजाचे कलायकतान येवकार दिता आनीक देव बरें करूं म्हणटा. विक्टोरिया सांगाताक आमी थोडी भोव भासाभास करून ताचो वावर लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केला. हांव जाणा आनी म्हाका खात्री आसा जरूर तुमकां तो आवडटलो. विक्टोरिया तुजे बरोबर हो केल्लो ही धाकलीशी ही मुलाखत आमी हांगाच सोंपयतात. इश्टानो विक्टोरियाचो वावर तुमी मानून घेयात आनी जे भाशेन विक्टोरिया आसा तशीं आनी जायतीं भुरगीं आसा हांकां तुमी ताळयो मारून तांचे उर्बो वाडयात आनीक आमचो हो पालक अदीक घट करात. आयची ही माणकामोत्यां कार्यावळ ह्या कुटुंबा सांगाताक हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.